अनिल पेडणेकर. आणि आईज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा खातीर आमच्या बरोबर आसा केस्तांव दे कोफुसांव ह्या फिल्मांतले लीड आर्टिस्ट राजदीप नायक, तशेंच स्पिरीट जे कॉमेडी रोल केल्लो आसा अनिल रायकर बाब जाणी एक बरो रोल केल्लो आसा, तशेंच सुजय नायकूय आमच्या बरोबर आसा आनी तांच्या चल्यान सुद्दां ह्या फिल्मान एक म्हत्वाची भुमिका केल्ली आसा. कला चेतना वळवय फाटली 20 वर्सां जाली नाट्य क्षेत्रांत वावुरता आनी पयलेच फावट ह्या वर्साक चेतना प्रोडक्शनाच्या अंडर केस्तांव दे कोफुसांव हे फिल्म आमी घेवन आयल्यात. हे फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक आयला, म्हणजे सादारण 70% पार्ट कंप्लीट जाला आणि आता उरला तो 30%, म्हणजे सगळ्यात महत्वाचो पार्ट. आणि ह्या वेळाचेर आमी लोकाश्रय मागपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा. विशय जो ह्या फिल्माचो जावन आसा तो दोन धर्माच्या मदीं दोन फॅमिली आसात, एकचाराची भावना घेऊन आम्ही मुखार जेन्ना वतात तेन्ना एक सुंदरशी मेसेज ह्या फिल्मांतल्यान आमी दितात. म्हटल्या त्या प्रमाण 100% खरें म्हटल्यार फिल्म आमचें कंप्लीट जालें, म्हणजे शूटिंग कंप्लीट जाल्या, एडिट करून कंप्लीट जालां, पूण शूटिंग कंप्लीट जावन पोस्ट प्रोडक्शनाचो भाग आनी लोकां पर्यंत येवपाचो इतलोच पार्ट उरला. म्हणजे आमी आमच्या पद्दतीन बऱ्या मागपा कडच्यान कितलेशेच बऱ्या मागप्यांनी आमकां हेल्प केला आणि आता फुडलो जो प्रोसेस आसा तो आमी लोकां कडेन वता. म्हणजे आमी अशा पद्दतीन एक मांडणी केल्या की लोक भितर प्रोड्युसर म्हणून इन्वॉल्व जातले. म्हणजे आमी कितें केलां, 200 रुपया जर दिले न्ही जाल्यार आमच्या फिल्माचो प्रोड्युसर जो येता, म्हणजे कसो आसा 200 रुपयाची टिकेट तुमी फिल्म रिलीज जाल्या उपरांत काडटले पळय, ती जर आमकां आतां हेल्प केलो, म्हणजे आमी अकावंट नंबर दिला, त्या अकावंटाचेर जर एक 200 रुपया घातले न्ही जाल्यार त्या 200 रुपयाचे आमकां ज्या दिसा फिल्म आमचे रिलीज जातले तुमच्या तेकूंतल्या, म्हणजे ज्या ऑडियन्साच्या तेकून ज्या थिएटरांत ते लागतले त्या थिएटराची तिकेट तेका, त्या 200 रुपयाची तिकेट तेका परती आमी दितले. तशेंच आमच्यो फॅमिली आसा, म्हणजे फॅमिली जर भायर सरली जाल्यार थिएटरांनी वचत जाल्यार कमीतशे 1000 तरी खर्च सहज करता ते. आनी तिकेट काडप म्हणजे 1000 किंवा 1500 ते खर्च मागीर करतले पळय. त्या फॅमिलीन जर आमकां पयलीं हेल्प केलो जाल्यार ती फॅमिली आमचो प्रोड्युसर म्हणून जातली. अशा पद्दतीचे म्हणजे गोंयच्या फॅमिलीक, गोंयच्या प्रत्येक ऑडियन्साक, प्रत्येक कलाकाराक इन्वॉल्व करपाचो आमी प्रयत्न केला. तशेंच फाटली 20 वर्सां आमी वेगवेगळ्या देवस्थानांनी आमी आमची नाटकां घेवन भोंवल्या. आमच्या नाटकाचेर भरभरून लोकांनी प्रतिसाद दिला. ह्या देवस्थान समिती किंवा स्पोर्ट्स क्लब आसा किंवा बाकीची आस्थापनां आसा तांकां आमी शो दिवपाचो असो अशे तरेन प्रयत्न केला की जर आमकां तांणी 15,000 रुपयाची आतां मदत केली फिल्मा खातीर जाल्यार फिल्म रिलीज जावन थिएटरांनी शोज जाल्या उपरांत जेन्ना भायर सरतले पळय तेन्ना तांकां एक शो आमी फ्री दितले, 15,000 जर आमकां हेल्प केलो जाल्यार. तशेंच जर ताणें आमकां 25,000चो हेल्प केलो जाल्यार 20 फुटाची स्क्रीन, साऊंड सिस्टम घालून आमी तांकां तांचे पयशे परते करतले, म्हणजे तांकां शो दिवन परते हे करतले.
जर 50,000 रुपया जर आमकां ऑडियन्स म्हणजे लोकांनी मदत केली खंयच्या क्लबान किंवा देवस्थानान किंवा खंयच्या चर्चीन, जाल्यार आमी खंयच्या जी रवींद्र भवन आसा किंवा सरकारी जी नाटकाची थिएटर आसा ते थिएटर आमी बूक करतले, आमच्या पयशांनी बूक करतले आनी थंय एक शो तांकां लावन दितले. त्या शोचे मागीर तांच्यांनी चॅरिटी खातीर करूं येता, पयशे विकून तांच्यांनी तो पयसो भरून काडूं येता. केस्तांव ते कोफुजांव हें जें फिल्म पळय आसा तें राजदीपान सांगले ते प्रमाणे हे दोन कुटुंबाचेर, दोन वेगळ्या धर्माच्या दोन कुटुंबाचेर आदारीत आसा आनी अशे तरेची खरेंच अशे तरेची स्टोरी आज पर्यंत जी पळय गोंयांत फिल्मां जाल्यात तातूंत भितर तरी अशी स्टोरी आजून पर्यंत हांवें केन्ना आयकूं ना. आमी आमचे परीन आमी आमचे सगळे एफर्ट्स घातिल्ले कडेन आसात. तुमी आतां मातशे बारीकशे पळयल्ले कडेन आसा, पूण फूल फिल्म पळयतकच तुमकां ताजो अंदाज येतलो. आज आमी हे अशे निमाणे पावण्यार पावल्या की फिल्म भायर सरपाचें आसा आनीक आमकां मातशी लोकांची गरज आसा.